जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. तेन्ना जोनस एकदम तिडलो आनी रागान बोरलो. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हणलें, ए सर्वेस्परा, अशें म्हाका घडटलें म्हूण हांव घरा आसतना हांवें सांगलोलें की ना. हाका लागून हांवें आदीं फुडेंच तार्शिसाक पळून वचूंक ताकीद केली. तूं दयाळ मोवाळ काळजाचो देव म्हूण हांव जाणा आसलो. तूं रोखडो रागार जायनाय. तूं भोव कोनवाळो. वायट करूंक येवजिल्लें तें तूं सोडून दिताय. तर सर्वेस्परा, म्हजे मागणें आयक. म्हजो जीव काड, कित्याक जिवो उरचे परस हांव मेल्यार ओदीक बरें. सर्वेस्परान जबाब दिलो, तूं रागार जाताय तें बरें. तेन्ना जोनस शारांतलो भायर सरलो आनी शाराचे उदेंतीक वचूंक बसलो. थंय ताणें आपणाक एक खोमटी घाली आनी शाराक कितें जाता तें पळोवंक तिचे सावळेक बसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जोनसाचे कुशीक एंडेलाचें एक झाड वयर सरचें आनी ताचेर सावळी घालून ताचो राग निवयचो म्हूण थारायलें. एंडेलाचें झाड पळोवन जोनस खूब खोशी जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फांत्या पारार देवान त्या एंडेलाच्या झाडाक किडो लागलो कसो केलो आनी ह्या किड्या वरवीं ताणें बावून गेलें. उपरांत सुर्या उदेतूच देवान उदेंतीक थावन एक खोर वारो सुटोसो केलो आनी जोनसाचे तकलेक इतलें वत लागलें की तो जींत मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हूण मागून ताणें म्हणलें, जिवो उरचे परस हांव मेल्यार ओदीक बरें. तेन्ना देवान जोनसाक म्हणलें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तुका दूख भोगूंक तुका कारण आसा? ताणें जबाब दिलो, होय, हांव मरपर्यंत दूख भोगूंक म्हाका कारण आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या एंडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय कोश्ट करूंक नाय ना म्हूण तें वयर काडूंक नाय. तें एके राती भितर वयर सरलें आनी एके राती भितर मरून गेलें आनी तरी ताचे पासत तुका दूख भोगता. आनी ज्या शारांत उजव्या आनी दाव्या हाता मदें अंतर नकळो आशिल्लो 120,000 वोन अदीक लोक आनी खूब गोरवां मोनजाती आसात, त्या व्हडल्या निनेवे शारा पासत म्हाका दूख भोगची ना? देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दिसभर तुकाच उलो मारता. तुज्या चाकराचे काळीज संतोशी कर. तुकाच सायबा म्हजो आत्मो उबारता. जबाब, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूं सायबा दुलोभ आनी कोनवाळो. तुका उलो मारतले थंय तूं माये मोगान भरलोलो. म्हजे मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजी विनवणेक कान दी. जबाब, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. सगळीं राष्ट्रां तुका पोरणीपाट करूंक येतलीं आनी तुजें नांव वाखाणटली दोनया. कित्याक तूं एकलोच श्रेश्ठ. तुजी कर्तुत्वां अजापांची. तुजे भायर आनीक देव ना. जबाब, तूंच सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून
व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयले उपरांत ताचे शिश्यांतल्या कोणेकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जो हांव आपल्या शिश्यांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तुमी आमकां शिकय. ताणें ताका सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पुबीत जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपटो गिराज दिसाचे दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसलेल्या सगल्यांक आमी बक्षितांव, आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, सायबा, जो हांव आपले शिश्यांक मागणें करूंक शिकयलें तशेंच तूं आमकां शिकय. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू मागणें करीत आसलो आनी जेन्ना जेजून आपलें मागणें सोंपयलें तेन्ना एक शिस जेजूक अशें म्हणटा, जो हांव आपले शिश्यांक मागणें करूंक शिकयता, जो हांव पुरी आमकां मागणें करूंक शिकय. तेन्ना जेजू आमचें मागणें कोण पुरी जावंक जाय तें आमचे बापा हें मागणें वरवीं शिकयता. आयचे दोनूय वाचपांत आमकां बोगसण्याची खबर मेळटा. पयले वाचपांत निनवेकारां आपलें जिवीत बदलतात आनी देव तांकां आपली काकूट दाखयता आनी बक्षिता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमी बोगसण्याचे मनशां जावंक जेजू आमकां मागण्यांतल्यान शिकयता. आयज मागणें जावन आसा आमकां दर एकल्याक हात्यार देवाची मोहिमा पुरगटूंक, देवाचें राज विस्तारूंक. मागणें जावन आसा आमचें बळ आनी घोटाय दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक. आमी पातकांत पडना जावंक मागणें आमकां करपा दिता. जो कुटुंब एकवटान मागणें करता तो कुटुंब देवाच्या एकवटान जियेता, आनी जो कोण भावाटान मागणें करता तेन्ना देव आमच्या मागण्यांक कान दिता आनी आमच्यो गरजो मागण्यांतल्यान फावो करता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, मागणें जिविताचो माज करून ताळण्यांत पडना जावंक वावुरया.